इलेक्शनाक जरी रावलो ना तरी निवडणूक ही लोकशाही प्रक्रियेतली एक महत्त्वाची गोष्ट असल्यामुळे हांव केन्ना चुकयना. आणि आज सकाळीच वोटींग करून आयलो. खरें म्हणजे म्हाका एका कॅन्डिडेटान जे हें दिलां, पत्रक दिल्लें आसा, तेचेर टायम ताणें 7 ते सांजचे 6 पर्यंत घातलेलें आसा. हांव 7 गेलो आनी मागीर थंय लक्षांत आयलें की तें 8 पासून म्हणून. त्यामुळे परत आयलो, पूण परत 8 वचून पयलेच घालें हांवें. पयले 2-3 जाणांत घातलें हांवें. एक उत्सुकता बरी आसा. म्हणजे जिल्हा पंचायत इलेक्शनाक इतली हें नासलें अशें म्हाका दिसता. एक्सायटमेंट हे फावटी खूब आसा. कदाचित सरकारान, मुख्यमंत्र्यान खास करून, प्रदेशाध्यक्षान, खासदारांनी बीन भरपूर रस घेतलो. ताणें प्रवास, मिटिंग्यो बीन घेतल्यो, रॅलीज. ताका लागून जनतेंत मातसो उत्साह आयला. असो ह्या हातूंत इलेक्शनांत एक्टीव नासलोच, पण जंय कोण कोण मेळटात थंय सरकारा विरुद्ध नाराजी दिसता आनी उलयतात लोक. पूण तेचोय एडवांटेज सरकाराक मेळटा, कारण सरकारा विरुद्ध नाराजी असल्यामुळे आपूण निवडून येतलो, आपल्याक संदी आसा अशें समजणारे खूब जाण आसात आनी खूब जाण कॉन्टेस्ट करतात. खंयच 1 to 1 कॉन्टेस्ट ना हांगा त्रिकोणी, चौकोनी अश्यो फायट्स आसात. आनी ताका लागून निमणो सरकार पक्षाचोच मनीस हे येवपाची शक्यता जास्त आसा. विरोध हो स्प्लीट जाता हें लक्षांत येता. हांवें सांगलें की सरकाराच्या विरोधांत रोश आसा जो सगळी कडेन दिसता. पूण सरकाराक एडवांटेज कितें मेळटा, सरकाराच्या विरोधांत रोश असल्यामुळे खूब जाणांक दिसता आपूण आतां निवडून येवपाक संद आसा म्हणून आनी कॉन्टेस्ट करतात. 1 to 1 जाल्यार रोश प्रकट जातलो. एकाच्या विरोधांत 3-4 असल्यामुळे एडवांटेज मेळटली सरकाराक अशें म्हाका दिसता. हें म्हाकाय सांगपाक थोडीशी खंत दिसता. BJPची पर्संटेज मतांची देंवतली हें जनतेच्या ओव्हरऑल रिएक्शन्स जे मेळटात तातूंत दिसता. हांव पलीकडे येवंक ना, पूण ह्या तालुक्यांतले 4 मतदारसंघांत सरकारची म्हणजे जी पक्षाच्या कॅन्डिडेटाक पर्संटेज मेळ्ळी ती मेळपाक खुस्त आहे. युती ही बहुतेक उमेदवार करतात, पक्ष करतात. जितल्या पद्दतीन युती तांची जाता, खंयच्याय पक्षाची जावं, तशी युती मतदानाची जाता अशी ना. युती जातकीर जो उरता तो आपूण प्रिफर करता की ना हे विचार करतात. एकटो रावलो आनी एकट्यान फाटीं सरलो, फाटीं सरलेले सगळे ते जो उरलो ताका वतात अशें ना. त्यामुळे युतीचो व्हडलो परिणाम जाता असो हें हांव मानना. फायदो जाता पूण एनमास एड जातात आनी तितली मतां पडटात अशें जायना. कोण फुडें आसा हें मतमोजणीचेर कळटलें. पूण सरकारच्या विरोधांत जर मत असलें, जनमत असलें जाल्यार स्वाभावीकपणे जे फ्रेत पक्ष असतात तांकां दिसता आमी फुडें आसा न्हू, किंवा लक्षांत येता की ते फुडें येतात म्हणून, आनी तांकां एडवांटेज मेळटा. म्हणजे तांच्या लोकप्रियते पेक्षा सरकारची जी सरकारच्या बाबतींत एंटी इन्कम्बन्सी आसता किंवा नाराजगी आसता सरकारची, ती लोकां भितर दिसता आनी तातूंतसून हे बाकीचे पक्ष फुडें सरलेल्या भशेन जाणीव जाता. सर, जी काँग्रेस पार्टी आसलेली पळय, काँग्रेस पार्टी ही सामकी आतां सकल वता आनी बाकीचे अन्य जे पार्टी आसात ते वयर चडटा अशें दिसना सर तुमकां? हय, लोकांक नवीन गोश्टीचो आस्वाद घेवचो, नवीन टेस्ट करची अशें लोकांक आसताच. जुन्याची हे नवलाई सोंपलेली आसता आनी नवीन पार्टी, नवीन विचाराची, नवीन मनशाची नवलाई पळोवची अशें सादारणपणे लोकां भितर ही दृश्टी आसता. ताचो एडवांटेज नवीन पार्टीक
नवीन कॅन्डिडेटांक थोडोसो तरी मेळटा. विकास हो खंयचो पक्षाचो आमदार आसा किंवा खंयच्या पक्षाचो प्रतिनिधी आसा हेच्याय पेक्षा कोण प्रतिनिधी आसा हें म्हत्वाचें आसा. कोण प्रतिनिधी आसा तो कशे, ताची दृश्टी कित्याचेर आसा, ताची प्रायोरिटी कित्याचेर आसा, जमनी कन्वर्शनाचेर आसा की जमनी विक्रीचेर आसा की प्रत्यक्ष जनतेच्या हिताचेर आसा, हाचेर तो विकास आसता. विकास बेटे म्हटलें वता आमचें सरकार आसा त्यामुळे सरकार पक्षाच्या मनशाक दिया, पूण सरकार पक्षाचो मनीस दिवन जर ताच्या तकलेन ते भेज्यांत वचचेच ना किंवा ताच्यो प्रायोरिटीज जर वेगळ्यो आसल्यो जाल्यार मागीर ताच्या लक्षांत वचचेच ना. मागीर सगळी अशीच हेच भोग येतले, रस्ते खणलेले दिसतले, पॉटहोल्स दिसतले, पाणी इरेग्युलर आसतले, हे सगळ्यो गोश्टी दिसतल्यो. सरकार आसून सरकार पक्षाचो आमदार किंवा सरकार पक्षाचो प्रतिनिधी ते सहज करून वयतलो अशें नासता. हय, लोकप्रतिनिधी हो सुशिक्षीत आसूंक जाय हें निश्चित. बरें शिक्षण आसूंक जाय तरच ताच्या मनान असल्यो गोश्टी तो फुडें व्हरूंक शकता. एखाद्रो मनान आसातूय गोश्टी पण प्रत्यक्ष ताच्या पदरांत शिक्षण बरें नासत जाल्यार त्यो गोश्टी फुडें वचनात. त्यामुळे सुशिक्षीतपणा ही आसूंकूच जाय. सुशिक्षीतपणा बरोबर योग्य दृश्टीय आसूंक जाय. आपल्या भागाच्यो प्रायोरिटीज कितें आसात त्यो प्रायोरिटीज समजून त्यो कश्यो आपण मार्गी लायतलो ह्यो गोश्टी खबर आसलेलोच प्रतिनिधी जाय. ते तालुक्यांत आमदार कोण आसात हे तुमकां खबर आसात, त्या दोगांयचें शिक्षणूय खबर आसात, पण तेचो अर्थ पेडणे मागासलेलो आसा असो ना. पेडणे तालुको जो आसा केरीच्यान सुरू करचो, तेरेखोलच्यान सुरू करचो आनी इब्राहिमपूर पर्यंत वचचें. प्रॅक्टिकली प्रत्येक घरांत 1-2 ग्रॅज्युएट किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएट आसात. त्यामुळे हांगा शिक्षणाचो प्रसार मोठ्या प्रमाणार जाल्लो आसा. क्वॉलिफायड तरुण तरुणींचे ताफे हांगा आसात, वाड्याचेर आसात, गांवोगांव आसात. त्यामुळे तशाच प्रकारचे तसेच सुशिक्षीत लोकप्रतिनिधी जर आयले जाल्यार थोडोसो न्याय मेळपाक बरो जातलो. नाजाल्यार आमदारांनी मागीर देवळां दाखोवपाक व्हरप, नाजाल्यार वनभोजनां करप, असले एक्टिविटीज करून वेळ मारून व्हरचो पडटलो. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.